आनी म्हाका दिसता 5-6 दिसांनी आमची चवथ आहा, गणपती येवपाचो आहा. आपापल्या घरांनी लोक गणपती हाडपाचे आनी हांगासर लागीं 1 किलोमिटराचेर दाबोलींचा राजा व्हडलो गणपती ह्या एरियेन खंय तरी हांगा म्हाका दिसता तो स्वता सरपंच आसा हांगासरलो लोकल. आनी हो रस्तो आसा आमचे लोकल्स कोण वयता पळय ते तेंची भेणां मोडटा कोणाची आनी कितें जाता. एक इन्सिडंट म्हाका एक कॉल येयल्लो, तो अपोलो हॉस्पिटलांतल्यान ऑपरेट करून येयल्लो, गॉल ब्लॅडर स्टोनाचो ऑपरेट करून येयल्लो. घरा कडेन पावता म्हटल्यार तेचे स्टिचीस सुटले आनी ताका परत व्हरचो पडलो. हांव रिक्वेस्ट करता की सगळ्या लोकांक जो पर्यंत हो रोड सारको जायना तुमी हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करनाका, तुमी तो कोर्तालीम रोड धरा आनी डायरेक्ट चला. आतां हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट केली आमी 3 म्हयन्या म्हाका दिसता मार्चान आमी फर्स्ट आमी हे करून हेका दिल्लें पुलीस कंप्लेन केल्ली. मागीर आमचो पार्टी चीफ अमित पाटकरान व्हरून आमी डीजीपी कडेन दिल्लें पूण हेजेर कांयच जायना. हो भारतीय जनता पार्टीचो जावंय जो लोकांक दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी त्रास करूंक सोदता हेजेर कोणूच एक्शन कित्याक घेयना. चीफ मिनिस्टर जो PWD पोर्टफोलिओ सांबाळून बसला तो कित्याक हेजेर एक्शन घेयना. पळय चीफ मिनिस्टर पळय तूं कितें जालां तें पळय, लक्ष दी. हांगासर तूं म्हणटा हो आमचो बालेकिल्ला सोंपोवन उडयला, लोकांक त्रास जाता. गणपती लागीं पावलेले आसा, लोक स्वता वचोंक शकना जाल्यार गणपती आमी व्हरून पुजेक कसो लायतले, कितेंय जावपाक शकता, कशें पायतले. हेजेर म्हाका दिसता गोंयकारांनी दाबोलकारांनी जागे जावंक जाय. आनी सपोज जायना जाल्यार आमी तुमकां जायना जाल्यार बे म्हणा, आमी येता आनी आमी हांगा माती रस्त्यार आमी माती घालतात, आमी करता. आमी एज अ काँग्रेस पार्टी आमी माती घालता, ना जाल्यार आमी रस्ता रोको करतले. आनी जशें नितीनान सांगलां आमी रस्ता रोको करतले. हेंचे चड जालां, ही लास्ट वॉर्निंग आमी ताका दिता आनी हेच्या फुडें वॉर्निंग दिवचें ना, डायरेक्ट आमी रस्ता रोको करतले. रोड जे पळयता ही हालत जे पळोवन आनी उलोवपाचें ना, फॉर पीपल टू अंडरस्टँड. And there are 3-4 schools from KV, Navy School, school and एक दाबोलीम, केशव स्मृती, मागीर एअरपोर्ट people travel and this road. आता जेन्ना कारवाल्याक त्रास जाता, 2 व्हिलराची कितें हालत जातली ती पळय. This is for 2-3 months, मार्चांतल्यान चालू आहा. 2-3 people have died. I am surprised nobody is taking action. असोच पडलेलो हा रस्तो. आता कितें करपाचें? ऑल अदर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, PWD, पंचायत मिनिस्टर, ऑल अदर कांय ताका पडलेले ना. दे आर नॉट बॉदर्ड. कमला प्रसाद सरपंच ही इज ऑल्सो नॉट डे. आता तो मुरगांवचो राजा आमचो दाबोलीचो राजा ही अंडर urgently we require this thing to be done before Chaturthi, or we will do some protest, rasta roko, something we will do and take action, and amka government halova pattale to solve this matter. वाईट गोष्ट दिसता ती म्हणजे की आम्ही एक कंप्लेंट केली टू द पुलीस इन्स्पेक्टर, क्रिमिनल कंप्लेंट अगेन्स्ट एमवीआर प्रोजेक्ट नेग्लिजन्स लीडिंग टू द डेथ ऑफ श्री स्वप्नील चिंदलकर 6/3/2025 मार्चान केली आम्ही कंप्लेंट. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक डेलिगेशन घेऊन गेले आणि आमच्या वांगडा म्हाका राऊत साहेब आसलो आणि डीजीपीक मेळ्ळेले. आणि डीजीपी कडेन आमी एक कंप्लेंट दिली. आमच्या वांगडा GPCC प्रेसिडेंट आसलो अमित पाटकर, आणि ताका सांगले जे परिस्थिती कितें चल्ल्या ती हांगासर, लोकांची हालत कितें जाता तेचेर, लोकांचे व्हायकल डॅमेज जाता जावं आतां ज्या लोकांक बाबडे पर्सनल जेंका लोकांक सपोज सिकनेस आसा, कोणाक हार्टाचे प्रॉब्लेम आहा, कोणाक पोस्टेट प्रॉब्लेम, कोणाक सपोज हर्निया आसा, म्हाका दिसता ह्या जाग्याचेर वयताना लोकांक टोटली लोकांक कोलॅप्स जातले. इतली परिस्थिती आहे, गाडयांचो आवाज इतलो जाता की गाडी पर्सनल म्हाका विक्टिमायज कशें दिसता. आय कॅनॉट ट्रॅवल, माय सन इज गोईंग फॉर ट्युशन इन आकाशान, तेका व्हरपाक म्हाका रडपा येता. हांवें युजली कॅन्सल करता, म्हणटा नाका आयज नाका, 10 दीस नाका, 15 दीस नाका. जाल्यार बाकीच्या लोकांची कितें हालत जातली. तेन्ना डीजीपीन सांगलेलें की फोन केल्लो वास्को पुलीस स्टेशनार आणि सांगलें की फायल FIR अगेन्स्ट द डायरेक्टर्स ऑफ दीस MVR, राव वेंकटराव म्हणून कोण तेचेर, आणि त्यांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर तेंचे कोण आसा तेंचो जनरल मॅनेजर तेचेर. पण टुडे वॉट आय हॅड आस्क्ड अनदर डे दॅट हांवें परत केलें की बाबा पुलीस इन्स्पेक्टर कंप्लायन्स रिपोर्ट, आमी जी केस फायल केल्या तेचेर आमकां कंप्लायन्स रिपोर्ट दी म्हणून. जाल्यार आयज आफ्टरनून 3 3:30 थंय गेलो की कन्सर्न कोण केस हँडल करता ती सब इन्स्पेक्टर लेडी कोण तरी तिका मेळ्ळो वचून. हांवें म्हणलें हेचेर कितें केलां तुमी? जाल्यार ती म्हणपाक आमी केस फायल केल्या म्हणपाक ऑलरेडी कोर्टान धरल्या. म्हणजे कोणाचेर केल्या ती म्हणपाक लागले की तो कोण तरी लोडर ती क्रेन ऑफ तेन्ना क्रेन काय कोण लोडिंग ऑपरेट करता तेचेर केल्या. म्हणजे तेचेर कित्याक मग तेंच्यांनी बाकी नॉर्म्स केला. अरे बाबा बाकीचे नॉर्म्स कांय फॉलो करूंक ना. फर्स्ट नॉर्म इज दॅट टू बी सर्वीस रोड दिवपाक जाय, प्रोवायड करूंक जाय. सर्वीस रोड प्रोवायड करूंक ना. लायट जाली, सिग्नल जाली, सो मेनी टायम्स आमी लोक बोवाळ करता जाल्यार कोणाचें हांकां कांय पडलेलें ना. जाल्यार म्हाका हांव सांगता की ह्या कन्सर्न ह्या वाड्या वयली पंचायत थंय न्हिदल्या,
पंचायत कितें करता पंचायत न्हिदल्या कन्सर्न MLA ऑफ दीस इज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मिनिस्टर म्हणटा तो कितें करता ओन्ली रिकॉर्डिंग म्हणपाची कामां आनी कांय ना काम करपाचें कांय ना दिस इज व्हेरी बॅड इवन आय टेल डेप्युटी कलेक्टर सोड साऊथ गोवा कलेक्टर कितें करता हॅज टू कम हियर तेणी सांगता की सर्वीस रोड पण नाल्यार काम बंद कर तुजें काम कित्याक चालू दवरता तूं तुजो सर्वीस रोड गोंयपण कनॉट डू अशें खूब गोश्टी जाल्ले आसा आय रिमेंबर जेन्ना कुट्टाळी ब्रिज थिंगासर बांदतना जाल्यार थिंगासर कलेक्टर स्वता आपूण उबो रावल्लो आनी ताका सांगलें तूं जो पर्यंत सर्वीस रोड दिना लोकांक फॅसिलिट करना तो पर्यंत तुजें काम बंद उडय म्हणून ते डेप्युटी कलेक्टर जावं साऊथ कलेक्टर तेणी कितें जबाब ना चीफ इंजिनियर PWD ताणें कितें जबाब ना चीफ मिनिस्टर हांव अपील करता तांकां की त्या रोडाचेर तेंच्यांनी ट्रॅव्हल करचें एकदां की तेन्ना कळटलें की सिच्युएशन कितें आहा तें अशें इतलीं वर्सां भितर आमी फर्स्ट टायम वी आर सीन दीस इज व्हेरी बॅड आनी आतां सांगपाची गोश्ट म्हणजे त्या सायडीन सोडा तुमी ह्या सायडीन दोनूय सायडीन अशी परिस्थिती जाता मोटरसायकलवाले स्कूटरवाले जे पडटात दीस गव्हर्मेंट इज वेटिंग टू चड आनीक इन्सिडंट जावपाक आनीक लोक मरपा जाय तेजे खातीर रावल्या काय तांकां मागीर कितें करतले सो वी ऑल्सो अपील आनी इवन आय अपील टू अवर साऊथ गोवा MP तेणी कॉग्नेस घेवपाचें सुमोटो कॉग्नेस घेवपाचें हांगा पळोवंक जाय कितें चल्लां तें अपील टू हिम ऑल्सो तर काँग्रेस गव्हर्मेंटाक बाकीच्यांकूय मागता की ह्या परिस्थितींतल्यान भुरग्यांक त्रास जाता ल्हान भुरगीं ट्युशनाक वता स्कुलाक पयल्याची स्कुलां आसात जाल्यार कशे वयतले लोक सो वी कंडम द एक्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर म्हाका दिसता FIR फायल करूंक जाय ताका कांय पडलें ना आमी म्हणटा की तेणी कॉन्ट्रॅक्टरांनी नोटीस मारूंक जाय कोण प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा कोण कन्सल्टंट आहा आनी कितल्या पयशाचें काम चलता कितें सगळ्या लोकांक कळोंक जाय लोकांनी फोन मारपाची ती फाल्यां जर आमी लोकांक जर सांगलें जाल्यार लोक म्हणटा वी आर रेडी टू सायन आमी आतां म्हणटा आमकां पार्ट वायट दिसता म्हणटा आमची गाडी डॅमेज जाता एक जर सर्विसीस करून गाडी हाडीत जाल्यार हांगासर ह्या रस्त्याचेर ती काबार जाता गाडी सो हू इज रिस्पॉन्सिबल वेदर गव्हर्मेंट वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस पीपल ना म्हणून आमी ह्या सांगता की आमी एक अलार्मीक सिच्युएशनाचेर आमी निशेध करता की चतुर्थी पयलीं सपोज हे जर रोड सारको जायना जाल्यार आमी हांगासर रस्ता रोको करता आनी आमी बसतले सगळे